नमस्कार. दनपारच्या खबरापत्रांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. गोंयांत आप आनी काँग्रेस वांगडा दोगांची मतां एकठांय हाडून गोंयांतले दोनूय मतदारसंघांत काँग्रेसीक जैत मेळयतले म्हूण आप काँग्रेसीक विश्वास. दिल्लीच्यान घोशणा जाले उपरांत दोनूय प्रदेशाध्यक्ष वांगडा मिडिया मुखार आयले. भाजपाक हरोवंक खंय पुराय तरेन यत्न. वोट बँक मर्ज. इंडिया ब्लॉका अंडर, इंडिया अलायन्सा अंडर गोंयची दोनूय सीट उत्तर आणि दक्षिण, नॉर्थ अँड साऊथ गोवा जे गोंयचे लोकसभेचे सीट आसा ते दोनूय सीट आमी ठरयला की काँग्रेस पक्षाक दितले. काँग्रेस पक्ष अंडर इंडिया अलायन्स ही दोनूय सीट लढतले आणि आमी आणि काँग्रेस म्हणजे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष एकत्रित राहून हे इलेक्शन फॉर ऑल पर्पजेस इन्क्लुडिंग बूथ मॅनेजमेंट टू गेटिंग टू द पीपल वी विल बी डुईंग दिस टुगेदर. आणि आज खूप खोस बघता की दिस डिसिजन हॅज बीन अरायव्ड एट बाय कन्सिडरिंग द एंटायर सेंट्रल लिडरशीप, लोकल लिडरशीप, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे हांगचे जे फुडारी, काँग्रेसचे जे मिडलाईन आसा आणि आमचे जे लिडर्स आसात आणि एकठांय जावन हे डिसिजन घेतला. आणि इट इज एब्सोल्युटली अ सीट शेअरिंग अरेंजमेंट नॅशनली इम्पॉर्टंट फॉर द इम्पॉर्टन्स ऑफ इंडिया ब्लॉक अँड इंडिया अलायन्स अँड टू डिफीट करप्ट बीजेपी. सो हे डिसिजन जे आसा is going to help India Alliance look and we are going to work together. आम्ही आमच्या व्हॉलंटियर्सांकय सांगले, आम्ही काँग्रेस पक्षाकडे सांगला की ज्या जाग्यार आम्ही आमचे एमएलए आसा, आमचे बूथ मॅनेजमेंट आसा, आमचे जे लोक आसा ते बरोबर काम करचे पडटले आणि काम केल्यारच हे एकत्रितपणे जातले. सो त्यांना खंय तरी मिळून मिसळून आम्ही काम करचे पडटले. आणि आम्ही दोघ जाण एक गजाल सांगू सोदता की आम्ही आमचो तो गोंयकार हातीन झाडू घेऊन भ्रष्ट कमळात भायर उडयले. So nobody is hurt here, nobody is disappointed here as far as this decision is concerned. This decision is for the well-being of India bloc. This decision is for well-being of India alliance. आणि आमचो हेतू आसतलो की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा जे सीट आसा ते कशे तरेन मॅक्सिमम वोट्स घेवन आम्ही इंडिया अलायन्साचे जे उमेदवार आसा तांकां जिखून हाडटले. या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरोधान जे लढटात जांकां हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकाराक घरात हाडपाक जाय तेही पक्षांक हांव आज तुमच्या मार्फत उलो मारता की आज खंय तरी इंडिया अलायन्स ब्लॉक ह्या देशान ह्या भाजप सरकाराक हरोवपाक मुखार सरल्यात. सो म्हाका दिसता इतर पक्ष जे ह्या बीजेपी पक्षा विरुद्ध उलयतात किंवा जे विरोधी तांकां हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, म्हाका दिसता तांणी एकत्र येवचें, हातभार लावचे आणि गोंयची जनता जी आज पीडित आसा या भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकाराचेर म्हाका दिसता तांणी हातभार लावून इट हॅज टू बी अ युनायटेड फायट. म्हाका दिसता सगळे जे विरोधी पक्ष जे आसात तांचो आवाज एक जावपाक जाय. वेदांतान दिवचले मायनिंग ब्लॉक सुरू करूंक लागपी सगळे परवानगी घेतल्यात. मायनिंग ऑपरेशन सुरू करूंक लागपी कबलातीचेर सय करूंक मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मान्यताय. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. ESI हॉस्पिटलांत पार्ट टायम काम करपी 40 कामगारांक कोंतादाचेर घेवंक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. ESIचे पार्ट टायम्स वर्कर्स आशिल्ले लॉंग टर्म तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतले. दॅट इज फॉर द एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 15 years दे आर वर्किंग ऑन एज अ पार्ट टायमर म्हणून. तांचेर तांकां बेनिफीट त्यांची सॅलरी तांकां वाडून मेळटली न्ही. एप्रॉक्सिमेटली 40 पार्ट टायम एम्प्लॉईज वर दे आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट फॉर द 20 years. वी आर सायनिंग द मायन डेव्हलपमेंट एंड द प्रोडक्शन एग्रीमेंट MDPA एंड द मायनिंग लीज डीड एप्रुवल. वेदांत पयलीं आमी जे ऑप्शन केल्लें तेजो आज आमी पयलो MDPA सायन करता, मायन डेव्हलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ द वेदांता गोवा. तेंच्यांनी आपले सगळे इट इज अन सायनिंग ऑफ द एग्रीमेंट विथ दॅट कंपनी. जे लीज तांकां मेळ्ळेलो तो एग्रीमेंट सायन करपाक ऑप्शनांतल्यान मेळ्ळेलो तो. तांच्यांनी EC बीन सगळे मेळयले आपले. नाव द गव्हर्मेंट जी प्रोसिजर उरता तेंच्या वांगडा लीज सायन करपाची. सद्या पयलीं तेंच्यांनी एकट्यानूच क्लियर करून येयलो एकूच ब्लॉकाचे, बाकीच्यांनी अजून क्लियर करून आपले प्रपोजल दिवंक ना. वेदांता इज द फर्स्ट तेंच्यांनी दिवपी. इट इज एन बिचोले ब्लॉक.
येता ते बुधवारा जावपी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गोंयच्या एसटी आरक्षणा विशीं थाराव हाडटले म्हण उतर दिलां अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. आरक्षणाचे प्रक्रियेत खंय 1.5 ते 2 वर्सां लागतात. दिल्लीचे बसके उपरांत मंत्री गोविंद प्रुडंटा फुडें उलयलो. अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या विशयावेल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काल एसटी डेलिगेशन घेवन दिल्ली पावलो. सभापती तवडकार, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकार आनी आंतोन वाझाक घेवन मुख्यमंत्री घरमंत्री अमित शहाक मेळ्ळो. काल दिल्ली एस टीचे डेलिगेशन घेवन आमी मेळपाक गेल्ले. सो दॅट एस टीचे पूर्ण डेलिगेशन मेळ्ळें आनी आमी पयलीं सांगता त्या प्रमाणे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तांचो जो इलेक्शन कमिशनर आनी डिलिमिटेड कमिशन फॉर्म जावप हो प्रोसेस कंप्लीट जाता. म्हाका विश्वास आसा तांच्यांनी सांगला सो दॅट निश्चित रित्या तांकां जें 2027च्या पयलीं तांकां रिजर्वेशन जें मेळपाक जाय एस टी खातीर तें मेळटलें. येता त्या बुधवारा जावपी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गोंयच्या एसटी आरक्षणा विशीं थाराव हाडटले म्हणून उतर दिलां अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. अशें जावपाक जायना की ताका प्रक्रिया आसा, ताका एक प्रोसेस आसा, ताका एक प्रोसिजर आसता आनी म्हाका प्रोसिजर पूर्ण जाता म्हणल्यार म्हाका कांय म्हणल्यार 18 ते 24 म्हयन्याचो कालावधी 100% लागतलो. कारण ज्या तरेचें नोटिफिकेशन काडले नंतर डिलिमिटेशन किंवा वेगळे वेगळे रुल्स जे आसात ते एमेंड आमकां करचे पडटले. खंयचो सेन्सस आमी घेतलो होय ताजेर एक चर्चा पूर्णपणे जावन ताजेर परिपक्व अभ्यास म्हणटा तो आसा पळय तो आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी आदरणीय गृहमंत्र्यान केल्लो आसात. बुधवाराक खंयचे कॅबिनेट येतले गोवा कॅबिनेटान सेंट्रलाक हो विशय जो आसा पळय न्ही तो गोंय सरकारच्या आखेऱ्यांत येयल्लो ना. हें आमी वारंवार आमी सांगिल्लें आसा. हो जो विशय जो आसा आनी तो आमचो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेर्स जे आसात न्यू दिल्ली केंद्रीय मिनिस्ट्री तांचे कडेन ना. हो एकंदरीत जो सब्जेक्ट जो आसा तो होम अफेर्सा कडेन निगडीत आसा आनी कॅबिनेट नोट आमी ज्या वेळाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री 2-3 दीस पयलीं मेळिल्लो आशिल्लो नंतर आमी प्रत्यक्षान ताका मेळिल्ले आशिल्ले आनी येता त्या बुधवाराक हो सगळ्यो काही गोश्टी डिस्कशन जातलो आनी ओन्ली वन स्टेट वील बी कन्सिडर. ओन्ली गोंयचीच फक्त स्पेशल हें कॅबिनेट डिसिजन रिजोल्युशन जातलें अशें म्हणून आमकां एश्युरन्स दिली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोकळकार. मांडवी पुलार एक्सिडेंटांत उसळून उदकांत पडिल्ल्या जावेद सडेकाराची कूड 2 दिसांनी मेळ्ळी. शेनवारा सकाळीं 6 वरांचेर जुन्या सचिवालयाच्या मुखार एकल्याक ती बॉडी दिसली. ते उपरांत कोस्टल गार्ड्सा सयत फायर ब्रिगेडीन ती बॉडी भायर काडली. फाटले 2 दीस कोस्टल गार्ड कुडीचो शोध लायताले. मांडवी पुलार एक्सिडेंट जाल्या उपरांत उदकांत पडिल्ल्या 2 व्हीलर चालकाची कूड शेनवारा सकाळीं सापडल्या. रेंट कारवाल्यान आपली लेन मोडून 2 व्हीलरीक बिरेस्तारा सांजे धपको दिल्लो. धपक्यासरशी न्हंयत पडिल्लो जावेद सडेकर हेल्मेट आनी ग्लोव्ज काडून तो वाचयात म्हणून हात दाखयतालो. मात बोट पावता म्हणसर तो गायब जालो. ताका सोदपाक फाटले 2 दीस कोस्टल गार्ड, फायर ब्रिगेड आनी पुलीस यत्न करताले. आज ताची कूड सापडल्या. तुमकां खबर आसतली ब्रेस्ता दी सांजे मांडवी ब्रिजाचेर एक भिरांकू अपघात घडलेलो आनी त्या अपघातांत एक बॉलेनो कार आनी एक 2 व्हीलर मदीं हो एक्सिडेंट जाल्लो आनी तातूंत जावेद सडेकर हो भुरगो अल्डोना रावपी हो मिसींग आसलो. ताच्या उपरांत जे कोस्टल पुलीस जावं सगळे आमचे जितले सर्च ऑपरेशन करपी फायर ब्रिगेड आसूं सगळे तेंची सर्च ऑपरेशन चालूच आशिल्लें. परंतु ब्रेस्तारच्यान शेनवार पर्यंत ताची बॉडी खंयच मेळोंक ना. ताच्या उपरांत आयज सकाळीं शेनवारा संक सुमार फातोडेचेर पुलिसांक एक अनआयडेंटिफाय बॉडी ओल्ड सेक्रेटरीचेर फुडल्यान उदकांत सापडली. ताच्या उपरांत आतां तेची आयडेंटिटी जी आहा ती रिवील जाल्ली आसा आनी तो जावेद सडेकर हाची बॉडी आसा अशें स्पश्ट जाल्लें आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन पणजे पुलीस करीत आसा. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. सावंत सरकाराक 19 मार्चाक 5 वर्सां जाता. त्या निमतान विकसीत भारत विकसीत गोंय अंतर्गत सगळे मंत्री पंचायतींनी वचून लोकांचे प्रस्न आयकतले. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. 27 फेब्रुवारी सावन 8 दीस कार्यावळी. 2 तारखेक स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळीचो रिव्ह्यू घेतले. 7 तारखेर प्रधानमंत्री बायलां दिसा बायलांक व्हर्च्युअल मार्गदर्शन करतलो. म्हजो सरकाराक तशी कंटिन्युअसली 5 वर्सां पुराय जातली 19 मार्चाक. ह्या 19 मार्च हो तसो कोड ऑफ कंडक्टान येतलो. बट ताच्या खातीर पब्लीक ओरिएंटेड कार्यक्रम जावचे, लोकांक सगळ्यांक इनवॉल्व करून घेवचे. हाच्या निमित्तान आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. पंचायत चलो अभियान आमचे सगळे मानाधीक मंत्री इन्क्लुडींग मी 12 जाण हे प्रत्येक पंचायतींतलो प्रवास करतले. प्रत्येक पंचायतीन 2-2, 3-3 वरां आसतले
थंयसले पंच सरपंच लोक हांच्यो सगळे ग्रिवेन्सीस आयकून घेतले, तांकां गायड करतले. 12 मंत्री 12 तालुक्यांनी आसतले. प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी सरकाराच्या वतीन महिला दिन सेलिब्रेट केलो वतलो. RDA डिपार्टमेंट आणि WCD वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या महिलांच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली. सायड दॅट्स म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअली लायव्ह महिलांक मार्गदर्शन करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो ह्या निमित्तान जातलो. जे स्वयंपूर्ण हो रिव्ह्यू कार्यक्रम घेवपाचो ठरला. येता त्या फुडल्या शेनवारा 30,000 भुरग्यांची फ्री स्पेक्टिकल्स वांटपाची उरल्या. 30,000 भुरग्यांक चश्मा वांटपाचो कार्यक्रम जो आसा हो टोकन कार्यक्रम 1 ते 1,500 भुरग्यांक घेवन 4 तारखे दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनात सुरवात जातलो. मागीर सगळ्या इश्कॉलांनी जवळपास ह्या 30,000 भुरग्यांक फ्री स्पेक्टिकल्स दिली वतली. बेतलांत पारंपारीक नुस्तेमार पंढरी केरकारान व्हडे दवरूंक बांदिल्ली शेड डेमोलिश केली. पंढरी म्हणटा आपल्याक डेमोलिशन विशीं पयलें कांय सांगलें ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स शेड डेमोलिश करपाक शकना म्हण पंढरीचो दावो. कॅप्टन ऑक्टोवियो रॉड्रिक्स म्हणटा कायद्यान कारवाय केल्या. ताका जाय जाल्यार फीज भरून जागा वापरूंक घेवं येता. बांदकाम करचें न्ही. मोडपाक हें करपाचें डेमोलिश कर म्हणून. मागीर 2 दीस आमी कोर्टात भोंवले. कोर्टात गेले. कोर्टात आमी काल कोर्टात गेले. कोर्टात म्हणटा तुका ऑर्डर दिल्या, कोणी ऑर्डर दिल्या तुका डेमोलिश करपाक कॅप्टन पोर्ट ऑर्डर दिवंक शकना. आनी तेमच्यांनी ते कॅप्टन पोर्टाच्या लेटरार बरयल्यार सकयल मामलेदारान ते सगळे कितें बरं. पूण ती मामलेदाराची कलेक्टराची ऑर्डर आसा तेका कलेक्टराचे लेटर टप करून म्हाका दिवपाक जाय आसले. जाल्यार कशेंच आयकूंक ना. आनी आज येयले आनी पळय डेमोलिश करून गेले. जाल्यार पयलीं आमकां खूब प्रयास केले. आतां तूं राव हे सगळें जालें म्हणून तूं पंचनामे बी करपाक जाय. जशेंच मिडिया तुमी पावले म्हणून एकटोय करा पळय सगळें मैदान खाली. सकाळी जेन्ना ते आयिल्ले सगळे ऑफिशियल्स, सो हांवें तांकां फर्स्ट क्वेश्चन केल्लें की तेंचे कडेन कितें ऑर्डर आसा डेमोलिशन. सो तेंच्यांनी डिनाय केलें की तेमी ऑर्डर दाखोवपाक शकना म्हणून. ते तेंचे अगेन्स्ट रुल्स म्हणून. हांवें सांगलें सपोज तेंचे अगेन्स्ट रुल्स जाल्यार हाव कम दे हॅव कम ओवर हियर टू डेमोलिश. दे नीड टू शो सम प्रूफ दॅट दे हॅव गॉट अ ऑर्डर to demolish this, whatever, the shed or whatever. But they said they are not allowed to give any or to close any documentations regarding so. They have got a letter from the government and they have come here and they are doing their duty. And they deny to show all the documents to us. And the deputy collector issued an order, so on 18th of January, and for the execution of the order on today. So today it is been demolished. He's of a fisherman who was doing his thing, and I don't have anything other to say to it. So, but जाळे जोडतात फक्त he was Zari and some boats. सामान बोटीचे It's सामान not for any commercial use. So a law is a law. Once it is this thing, he was paying for that. Whatever is the charges, he was paying for. So alternate jaga no. If he asks for that thing and if he is only using the land just to park this thing without any structure, he can take it. नुवेचो जुजे डिकोस्टा फाटली 5 वर्सां भात उकडपाचो धंदो करता. ताणें आपल्या घरांत भात उकडपाक बॉयलर बसयला. गोंयभरच्यान लोकांची भात उकडूंक गर्दी. प्रक्रियेंत खंय मनशां कमी लागता म्हूण तो सांगता. बॉयलरांत खंय फावटीक 620 किलो भात उकडटा. खासा रिपोर्ट. गोंयकारांक जेवणाक उकडो शीत आनी नुस्त्याचें हुमण मेळ्ळें की आनी कांय नाका. आज उकडो शीत जेवपाक लोकांची हॉटेलांनी गर्दी पडटा. कांय लोकांनी आपल्या घराय उकडो शीत जेवपाक सुरवात केल्या. आमकां उकडें शीत जेवपाक उमेद येता. मात भात उकडून तांदूळ करपाची प्रक्रिया खूब कठीण. नुयेचो जुजे डिकोस्टा फाटली 5 वर्सां भात उकडपाचो धंदो करता. मुगेलो हो बॉयलर आहा. बॉयलर भात उकडपाचो. भात स्टीम बॉयल जाता तें. हांव पयलीं भात घातां. रातीक सायेंसा घातां. तितून उदक भरून दवरता सगलें आनी तें भात घातरी 14 दिसाक वयताय तितून. अबावट 625 kg वयता तितून. रातभर तेका उगोवन दवरताय. उगोवन दवरलें मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळीं हांव तें सगलें उदक देंवयता आनी जाय तितलें दवरता स्टिमीक. आनी स्टिमींग जालें म्हणटकीर मागीर उज घाता. उज गायलो
अबाउट 3 वरां भितर हें बॉयल जाता. हांव तें ओपन कोता, डोर आहा तेजे मातशें डोर ओपन कोता, चॅक कोता. चॅक केलें म्हणटकीर तितून कोटा उकडोला ना उकडोला. थोडे लोक आपूण सुकोवपा म्हूण वता. हांव सुकयतो जाल्यार हांव मागीर आमगे बायलां पयशे घेता. 2 जाण बायल लागताय ते काम करपाक. गव्हर्मेंटान म्हाका केलें ना हें सिस्टम. हांवें कोण घेयल्या. हांव बोटीर आहलोलो, बोटीर सेकंड इंजिनियर आहलो. सो म्हजे अंडर बॉयलर आहलोले. सो बॉयलराची हांवें ती आयडिया करून हांवें ती हें कोण घेयला. लोक सगळे गोंयचो येताय. सो वारकासो येताय, बाणालसो येताय, सुरालसो येताय, वेर्नीसो येताय, बिचोलसो देखून येयले. मागीर हांवें ऑल्ट्रेशन केलें. ऑल्ट्रेशन करून आतां सगळें 2019 सो हांवें सगळें लोकांगे घेवपाक गेले आनी लोक मागीर सॅटिस्फाय जालो आनी लोकांगे आतां बात जायत्यात म्हाका. प्रुडंटा खातीर सावियो डायट्स. लिंबू म्हारग जालो. 7 रुपया एक, 50क 7 लिंबू. कांय किरकोळ दुकानांनी 10 रुपयाक 1 लिंबू. बिजापूर पावस पडिल्ल्यान लिंबूचे शॉर्टेज जाल्या आनी वाडूंक शकता म्हूण बाजारकार सांगता. गरमीचे दीस सुरू जातात. दनपारचे शरीर थंड करूंक जायते लोक लिंबू सोडा मारूंक गर्दी करतात. मात लिंबू म्हारग. 7 रुपया एक, 50क 7 लिंबू. कांय किरकोळ दुकानांनी 10 रुपया 1 लिंबू. बिजापूर पावस पडिल्ल्यान लिंबूची शॉर्टेज म्हूण बाजारकार सांगता. 10 नींबू का 20 रुपये पड़ता था ये वाला. और अभी 50 रुपये का 8 है. 50 रुपये का 8 है. हाँ, और बढ़ने का चांस है. चांस है. देखते गर्मी का भी सीजन है, उसके बाद बढ़ेगा. लेकिन क्यों बढ़ रहा है अभी ये. क्योंकि माल शॉर्टेज है, इधर उधर लॉस हो रहा है ना, इसीलिए बढ़ रहा है. तो माल की डिमांड भी है और माल कम है. और इसके बाद गर्मी भी है ना. गर्मी में तो इसका पहले से डिमांड ही है. मंडी अभी स्टार्टिंग ही डिमांड हो गया है. लिंबू येता ते बिजापूरच्यान. बिजापूर हांगासर काही दीस पयलीं मदींच पावस पडलो. ताच्या उपरांत लिंबूचे जे प्रोडक्शन आसा ते कमी जाले आनी कमी जाल्या कारणान गोंयांतूय थंयच्यान लिंबू येता आनी गोंयांतले लोक लिंबूचो वापर चड करता आनी सद्या गरमी आसल्या कारणान आनीकूय चड वापर वाडलेलो आसा. आनी पयलीं काही दिसां पयलीं आमी लिंबू पळयले की 2 रुपयाक लिंबू पडटालो आनी तोच आतां लिंबू 7 रुपये जाल्लो आसा. आनी वेपारी अशें सांगता की येणाऱ्या काळांत हो लिंबूची रेट वाडटली. तर भायर आमी काही शॉपांचेर गेले थंयसर एक लिंबू 10 रुपयान सुद्दां विकलो वयता अशें आमकां समजलें. सो लिंबूची रेट वाडल्या कारणान लोक सद्या त्रस्त आसा. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांतली दोनूय जाग्यांचेर काँग्रेस लडटली म्हूण काँग्रेसीचो खासदार मुकूल वासनीक उलयला. दिल्लीत 3 जागो काँग्रेसीक जाल्यार 4 आपाक. गुजराताक 2 जाग्यांचेर आप. हरियाणा 9 जागो काँग्रेसीक जाल्यार 1 आपाक. पंजाबात स्वतंत्र वेंचणूक, गठबंधन ना. दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं. आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी. कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी. चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट. गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं. 24 पर कांग्रेस लड़ेगी. 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे. हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे. चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में ये तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर ये तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी. पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे. देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया है. आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है.
आज बार्देसांत कितल्याशाच वाठारांनी उदक आसचें ना. अस्नोडा उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान पर्वरे उदका पुरवण प्रकल्पाक 1000 mm उदकाचे पायपलायनीचें काम जातलें. पर्वरे 750 mm पायपलायनीक लिकेज आसा. तिकाय खंय आयज रिपेर करतले. आमी आसा पर्वरी आनी हांगासर फाटल्यान मेन उदकाची पायपलायन लिकेज जाल्ल्यान उदक वता तें दिसता. हे रिपेर करपाक लागून वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान फाल्यां शटडावन दवरला 24 तारीख शेनवार दीस आनी फूल डे बार्देस तालुक्याक उदक नासतलें म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केला. मेन जी हांगासरची पायपलायन जी लिकेज जाल्या तेचें रिपेरींग फाल्यां ते सुरू करतले आनी त्या उपरांत मागीर उदक मागीर सप्लाय करतले. स्टुडंटा खातीर पर्वरचें नांव सांगूंक जाय. केरीचो जागृत आजोबा गोंयांत आनी गोंया भायरूय फामाद. केरीच्या आजोबाची जात्रा सुरू जाली. जात्रेक केळींचे घट दिवपाची प्रथा. खबरां बुलेटीन सोंपयतना केरी आजोबाचे जात्रेची खिणाचित्रां. आमच्या केरी आजोबा महाराजाचा आयज जात्रा आनी ह्या जात्रे निमत सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. कित्याक जो पर्यंत अशें म्हणटात की आजोबाचो आशिर्वाद आसा जाल्यार सगळे बरे भशेन जातात आनी त्याच प्रमाणे सगळे बरे भशेन जाल्लेले आहात. सगळे आमच्या मांद्रे मधून सगळे ग्रामस्थ तशेंच सगळे आमचे केरी गांवचे ग्रामस्थ तशेंच आमचे कार्यकर्ते जावं किंवा सगळे पंचायती जावं सगळे वेगळे वेगळे गोंयच्या सगळे भागातले सगळे ग्रामस्थ सगळे लोक आमचे तेंचे आजोबाचो सदांच आशिर्वाद आहा आनी आशिर्वाद ताका असल्या कारणान सगळे बरे भशेन जातात. अशेंच मागता की सगळ्यांनी श्रद्धा दवरून तेंच्या आजोबाचे आशिर्वाद घेवचे आनी बरे भशेन आमचे गोंयचे म्हणजे गोंयचे विकासा खातीर ते सगळे ताच्या आशिर्वादान बरे घडचे अशें इतलेंच मागता. तर ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.